नमस्कार, हांव विनोद नाईक. आयचे रेसिपी आसा प्रावन बालचाव. आयज आमी प्रावन बालचाव करया. तर प्रावन हांव बरे धुवन घेता. उजरावचे पयलीं बरे धुवन घेतले बरे. आनी आतां उजरावन घेया. एक पाटी उजरावन जाले उपरांत धुवपाची काय गरज ना. हेजे फाटल्यान जे वेन आसता न्ही हे काडपाक खूब इम्पॉर्टंट आसा. नाजाल्यार हे खालें जाल्यार चडशें पोटान जाता. तर हे वेन कशे काडपाचे पळोवन घेवया. एक टूथपीक घेवन हे भाशेन ओडपाचे वयर जाले. एकदम इजी. हाका धुवपाची गरज ना. धुल्यार सगळे टेस्ट वतलो तेजो. प्रावन घेतलो अर्दे कील, हळदी पिठो आनी हे मोठे मीठ घेतला हांवें. तुमकां जाय ते मीठ वापरा तुमी. मोठे मीठ बरें आसता टेस्टी. आनी हे मॅरिनेट कमीत कमी 2 वर मॅरिनेट करून दवरता हांव फ्रिजीन. जितले तुमी मॅरिनेट करतले तितले तुमकां प्रोडक्ट बरे मेळटले. कश्मीरी मिरसांग घेयात नाजाल्यार तांबडी मिरसांग घेयात. तुमकां जे मेळटा ते भाशेन घेयात. आनी हे कोकोनट विनिगर हांवें घेतला ताडी. पयलीं तुमी ट्राय करात आनी कशें जाला ते म्हाका कमेंट सेक्शनान बरेयात. आनी हेका हांव भिजोवन दवरता. भिजोवन दवरले की जातले मातशे सॉफ्ट जातले. वांटपाक बरें इजी पडटलें. हे वेट दवरता तेजे वयर बरें बुडपा जाय म्हणून मिरसांग्यो. हे बारीक कांदे पळयात. चडशे गांवांनी बियांनी पयले चडशे आमी जेवणान बारीक कांदे वापरतात आमी. आनी हेका इंग्लिशीन शॅलॉट्स म्हणटा. हेका बारीक चॉप करून घेवप हे भशेन. मसालो पळोवन घेयात. हळद, दालचिनी, काळी मिरी, जिरे, लवंग मातशे भाजून घेवप हलकेशे. जाले जे स्ट्रॉंग मसाले आहा ते कुटून घेतल्यार बरे. आनी आतां हांव जिंजर कुटून घेता. जिंजर कुटून घेतल्यार बरो वास थंय उरता. आनी गार्लीक कुटून घेता. हे जर आमी मिक्सरार वाटत तितले फ्लेवर उरना. आनी जे खडा मसाला चड स्ट्रॉंग आहा न्ही हेकाय मातशें धाडून घेतल्यार कितें जातलें आमचें मिक्सर बरें पिड्यार जावपाना. तर 2 वर जाल्ले आसा. मातशें सॉफ्ट जाला. आतां वाटून घेवया. आनी उगडास दवरात. उदीक घालपाचें ना हितून. हे विनिगरानूच तुमी वाटून घेवप. जाता तितले जितले लिक्वीड जाय तितले विनिगर घालात. गोवन विनिगर मेळना जाल्यार कोकोनट विनिगर यूज करात. गोंयांत तुमकां मेळटले गोवन विनिगर. भायले देशांत लोकांक रावता तांकां प्रॉब्लम जर कोकोनट विनिगर मेळटा कोकोनट विनिगर यूज करात. आनी बरें धबधबीत एकदम गंध वाटून घेवपा जाय हे भाशेन. सारकें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी साखर वापरात. तुमचे चॉयस. हांव म्हाज्या जेवणान साखर वापरना. बरें फायन पेस्ट जावपा जाय. हे आमचे पेस्ट जाल्ले आसा. पळयात कशें आहा ते. सुंगटां भाजून घेवया आमी. हातून 1-2 फूल दवरला हांवें बेश्टे गार्निश करपाक लागून बरें दिसता म्हणून तशें दवरला. हे आमचे सुंगटां भाजून जाल्ले आहा. फक्त 4 मिनटां आमकां भाजपा जाय. 4 मिनटां. 4 मिनटांच लागता हे सुंगटां भिजपाक. चड भाजल्यार रब्बर अशें जातले. आनी आतां कांदो घालून ताका बरें भाजून घेवया. आनी मागीर घालया मसालो. मसालो घालून बरें भाजया आतां परतून. धा मिनटां लागतले मसालो बरो भाजून घेवपाक. गॅस मातशें कमी करात. आनी आतां मसालो शिजलेले आसा. आमी आतां सुंगटां घालया हितून. सुंगटां घालून 2 मिनटां बेश्टे ताका शिजयल्यार पुरो. कित्याक सुंगटां पयलींच शिजयल्ले आहा आमी. चड शिजयल्यार रब्बर अशें जातले. हे आमचे प्रावन बालचाव आतां तयार आहा. चल आतां एन्जॉय करून टेस्ट करून पळोवया कशें दिसता ते. एकदम सॉफ्टनेस आहा आनी बरो वास येवपा लागला घर भरून. एकदम सॉफ्ट आहा. एकदम सारखे 4 ते 5 मिनटां पुरो. चड शिजयल्यार रब्बर अशें जातले.
तिसऱ्या व्हिडिओ देव बरे करू.